नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव आलिशा मेनेझेस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। साळ न्हंय उसपुवपाक नुस्तेकारांनी घेतली हरकत। गाळ उसपिल्ल्यान नुस्तेकारांचेर येतली हावळ। हिमाचल प्रदेशांत कुलकुल्याची थंडी, शिंयाच्या लाराक लागून गोठल्यात न्हंय। गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायकान साधलो अरुणाचल राज्यपालाच्या सचिवा कडेन संवाद। थळाव्यो जमाती आनी भूगोलीक म्हत्व विशीं केले भासाभास। गोवा फॉरवर्ड उपरांत काँग्रेसीनूय केली पुलीस भरती बंद। आचारसंहिता लागू आसतना सरकार कशी करूंक शकता प्रक्रिया, काँग्रेसीचो प्रश्न। एमेरिना डायस ह्या वर्साचो किंग मोमो, पर्यटन संचालक मिनिनो डिसोजान दिली माहिती। पुलीस भरती प्रक्रियेंत गुड्डुलसांव, गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर फारपेट। सरकारान चालू केल्ल्या साळ न्हंयेच्यो घाळ काडपाच्या कामाचेर नुस्तेकारांनी हरकत घेतल्या। हे काम अशेंच चालू उरल्यार साळ न्हंयेंतलें नुस्तें आनी तांच्या दडेवेले सैमीक थळाचेर हावळ येतली, असो भंय नुस्तेकारांनी उक्तायला। सुमार 4 ते 5 हजार नुस्तेकारांचेर उपासमारीची परिस्थिती येतली, अशें थळावे नुस्तेकार सांगता। पळयात करमण्या वचून गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्टर गौरंग प्रभू मळकर्णीकार हाणें केल्लो हो खासा रिपोर्ट। आतां आमी पाविल्ले आसात जे आयलंड आसा मँग्रोवचे तातूंत पाविल्ले आसात। आनीक थंय आमी ड्रेजिंग जे चालू आसा ताजो इफेक्ट कितें जाला हे फिशरमॅना कडल्यान पळोवन घेतले। हे पळय जे ड्रेजिंग जे चालू आसा ताजे हे पळय हांगच्यान ही साळ न्हंय फाटल्यान आनी ते हाडून ह्या आयलंडार हे पायपांतल्यान सक्शन पंपान ते ड्रेजिंग चालू आसा। आनी जी सिल्ट जी येता पोनची जी काडपाची ती हे हातूंत मँग्रोव भितर ते उडयतात। आमचे बरोबर आसात रॉय बोरेटो आनी ताजे फिशरमॅन, बाकीचे हांगचे लोकल फिशरमॅन। रॉय, कितें सारकें एग्जॅक्ट पॉयंट आतां तेमी ड्रेजिंग कोताय न्हू, ड्रेजिंग कोताय व्हडले पंप यूज केले तेमी। पंप काडले मरे आनी हे पायप चोय हे पायप काडला आनी मिडल ऑफ द आयलंडाचेर घायला तेमी सक्शन पंप। सो दिस इज कॉल्ड अ ड्रेज मटेरियल। अंडर CRZ you cannot dump, and this is actually the eco-sensitive area, and this is CRZ1. This mangrove forest is CRZ1. So what they have done, they have dumped this up to the माशे ते हेजे घाली सो तो मॅनग्रोव्स आतां पुरोल तो कोटा रायट अप टू द दिस थिंग। सो आतां कितें जालां, ताका मॅनग्रोव्सा एक एरियल रूट्स म्हणून आसताय। फर्दर ऑन यू कॅन ऑल्सो सी बाय योरसेल्फ एरियल रूट्स आसताय। हीं तर एरियल रूट्स जर थिंगा पुरोयलीं, दे टेक फ्रॉम द एरियल रूट्स वॉटर, ऑक्सिजन फॉर द दिस थिंग, वॉटर, ऑक्सिजन एंड फूड फॉर देम। So if you try to put the mud on this thing, or sand or toxic mud on the thing, definitely these trees are going to die. So you can also see that trees are getting little brownish in color because they don't get any food and water and all. So these eco-sensitive areas, first of all, it is totally illegal. Yesterday I told them and they said they are going to stop, but still I can see their work is going on because all this mud is unscientific and it should be stopped immediately. And this island is we are going to protect it. These fishermen know, they really think that these mangroves are on the top of the list to save because everything has been destroyed now. Whatever we can save, we are trying to save. Actually, the dredge material on the CRZ, they cannot dump it in the mangroves. That is CRZ1. This is highly protected and is very eco-sensitive areas. आदलो लोक आमचो हे न्हंयतर जियेला इतले वर्सां। आतां न्हू शेंगड्यांनी आमचो आतां सुमार 3000 सुमार आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात ऑल अरावंड। आतां ह्या लोकांचें कितें जायत वयतलें, आतां नुस्त्याक काबार जायत गेलां आनी कित्याक लागून जालां आनी आतां हें कितें करूंक सोदतात, तो आमचो हुस्को। जेन्ना तेणी म्हणलें ड्रेजिंग कोता म्हूण, जाल्यार आमी जालें ड्रेजिंग कित्याक कोता तुमी, आनी ड्रेजिंग केल्यार जातलें कितें। आतां तुवें पळयलां हांगा तें हें करप आहा सगळें,
पयला आतां हें करप आहा तें एका तेंपा थिंगा त्यो कोंडोळ म्हण जाताल्यो कोंडोळ म्हण जाताल्यो त्यो आतां कोंडोळ्यो आतां हे भाशेन ते काबार जाले तें आतां बेश्टें करप उरलां आनी तें करप उरलां जाल्यार त्या करपाचेर तें पोतून ती कोंडोळ जावपा जाता पूण ती आतां सगळीं तेंची काडली जाल्यार ह्या फोंड्यान तें जावपाचें ना कालवां म्हूण जाताय ती कालवां तशींच तें सगळें तें करप काडलें जाल्यार मागीर कालवां जावपाकूच ना. The main reason what I feel the dredging is going on because all the black water from the main city, the Margaon, Fathoda cities, all the sewage is coming to the river, and on the north part of the river is all blocked. That's why the dredging is going on, 12 meters and 3 meters, so that all the sewage can flow into the river, into the ocean, into the sea, Arabian Sea. So, and if the sewage start flowing, all our livelihood will be destroyed. आम तें पयलेंच सांगलोलें कितें हे भाशेन ड्रेजिंग नाका म्हूण आनी सगळ्यांनी एकठांय जाणां तांकां सांगलोलें कितें आमकां हितू ड्रेजिंग नाका 3 मीटर सकयल आनी 12 मेत्र कुशीन हें एक चॅनल जाता हें चॅनल कित्याक सद्या आनी प्लस ते प्रॉपर इंतुल्यान कोणाय तें आतां हेथिंगातून जाप जाल्यार मात जाल्यार मार हेथिंगा तिने नाका तें उदक आहा ऑलरेडी जें उदक तुमचो रेचो काडून न्हय हें काडून सोदताय जाय तूं म्हणजे माती जाल्यार सुकून पडटा ती काडय न्हू मागीर असो आनी तें हें आतां तें काडलें 3 मेत्रां आनी 12 मेत्र हें केलें ती आतां सगळे फिशरमॅन आतां म्हळ्यार एक म्हयनो जाय तेलो एक नुस्तें आंट मेळना आमकां सगळे म्हणटा खांटाळे गेले खांटाळे काय लागना एका आमी घरापा गेल्यार कांयच मेळना पयलीं हांव व्हडली चोणकां काडटाले हेथिंगाच आनी आतां हें गेल्या जानवरी म्हणजे हें कोच न्हू न्ही पावस न्हू आमी काडलें आतां हांव गेल्या एक 8 दिसांनी काडलें. तर हे आशिल्ले ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे 6 रिव्हरीचेर तांचे फिशींग करून जे पोट भरतात ते म्हणटात ड्रेजिंग जें जाता तें सायंटिफीक तरेन जायना आनी हे सायंटिफीक तरेन करपाची तांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरव कुमार. भारताच्या माथ्याचेर मुकुटमणी भशेन मिरोवपी राज्य म्हटल्यार हिमाचल स्वर्ग जणू धर्तरेचेर देंवल्ल्याचो अनुभव हिमाचलान घेवपाक मेळटा. ह्या दिसांनी जाल्यार हिमाचलांत शिंयाचें लार नेटान व्हांवपाक लागला. तापमान इतकें देंवलां की व्हांवपी न्हंयो गोठल्यात. जेल पडलेल्यान रोहतांग पास येरादारी खातीर बंद केला. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. सध्या हिमाचल प्रदेशात 8°C इतके तापमान आसा. तरीकय झेलान लिपिल्ले दोंगर, गोठिल्ल्यो न्हंयो, सैमीक शांतिकाय आनी थकिल्ल्या जिवाक थाकाय दिवपी हिमाचल प्रदेशात भारतभरांतल्या पर्यटकांनी भोंवडे खातीर मोठ्या आंकड्यान हजेरी लायल्या. गोय, दिल्ली, पंजाब तसेच दक्षिण भारतातले चडशे पर्यटक हिमाचलात भोंवडे खातीर आयल्यात. पूण मनालीक वचपी रोहतांग पासाचेर झेल पडिल्ल्यान सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर बंद केला. फेब्रुवारी मेरेन हो रस्तो बंद दवरतले अशी माहिती हांगच्या प्रशासना कडल्यान मेळटा. इतले मजगती सैम मोगी भोंवडेकार पहाडी धून, संस्कृताय, खाणा जेवणां, धार्मीक थळां तशेंच दायजा थळां पळोवपाक चड पसंती दितात अशें दिसता. कोरोना महामारीच्या काळात सरकारान लागू केल्ल्या लॉकडाऊना खातीर पर्यटक निरशेल्ले. ते उपरांत आता पर्यटकात भोंवडेची उमेद परत जागी जाली. सैमाचे सूख अणभविल्ल्याचे सूख या पर्यटकांच्या तोंडार दिश्टी पडटा. जो सांबाळटा ताका सैम उर्बा दिता आनी जो इबाडटा ताका वेळ आयल्यार सैम बुदूय शिकयता हाची जाणविकाय हिमाचलाचे विशाल दोंगर पळयतकच जाता.
हिमाचल प्रदेशासावन नितीन जोसेलकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हाणें हालींच अरुणाचल प्रदेशात भेट दिली. अरुणाचल प्रदेशाची राजधानी इटानगर ह्या शारांत गोंयच्या प्रोमोटी IIS अधिकाऱ्यांक उण्यांत उणी 3 वर्सां तरी रावचें पडटा. हांगा आसलेले सचिवालय, मुखार आशिल्ले जॅपनीज गार्डन तशेंच हांगा आसलेले मॉनेस्ट्री विशीं नायक हाणें नियाळ घेतलो. हांगा आसलेल्यो जमाती आनी अरुणाचलाच्या भूगोलीक म्हत्व विशीं नायक हाणें अरुणाचल प्रदेशाचे राज्यपालांचे सचिव बॉस्को जॉर्ज हांचे कडेन भासाभासूय केली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. नमस्कार. आमी इटानगरच्या एका मॉनेस्ट्रीन आसात. हांगा एका आदल्या मंत्र्यान इटानगरान बुद्धिस्ट धर्माचे खूब काम केल्ले. बौद्ध धर्मा खातीर काम करता की ताका ताच्या लोकांनी हांगा ताच्या स्मरणार्थ ही मॉनेस्ट्री टायप बांदले हांगा. आनी परिसर सामको सुंदर आसा. कारण बोमशिलां आशिल्ली, थंयच्यान इतलो कडकडो -डिग्री जावपाक लागली. आमी इटानगराक आयले. खरें म्हणजे आमच्या प्लॅनान भितर इटानगर येवप नाशिल्लें. इटानगर ही हांगची राजधानी, पूण इटानगर ही बर्फ लोकांक जाय आसता पळोवपाक, स्नोफॉल, बर्फ, आनीक तसो हांगा ना. पूण हांगचे लोक सांगतात की ह्या वेळा जी पळय थंडाय पडल्या ती हालींच्या वर्सान पडूंक नाशिल्ली. कांय दिसा पयलीं 6 डिग्री जाल्ले, आज जवळ जवळ 11 डिग्री 12 डिग्री आसा. वत आसा पूण बरी एक जाय तशी एक थंडाय आसा. आनीक इटानगर आमी आज भोंवतात. इटानगरान म्युझियम आसा. इटानगरान वेगवेगळे फुलां इतली बरी जातात, तांची गार्डन्स आसात. आनी इटानगराचें आनी एक सामकें वैशिश्ट लक्षांत धरात. इटानगर हो भाग, इटानगर म्हळ्यार इटा म्हणजे वीट, ताजे वयल्यान ताजो एक हांगा एक ल्हानसो एक किल्लो आसा. आनी ताज्या भोंवतणी जो कितें परिसर आसा तो हो परिसर, पूण ताका इटानगर अशें नांव दिलें. इटानगराक पळोवपा सारकें तशें कांय ना की राजधानी शहर कशें आसता तशेंच आमकां दिसलें. पूण हांगचे पळय जे दोंगुल्ल्यांचेर घरां, सो खंयच्याय नॉर्थ इस्टाच्या भागांत जर तुमी वचशात, मिझोराम, नागालँड पासून सगळे कडेन तुमकां अशी दोंगुल्ल्याचेर ल्हान ल्हान घरां आसता. आनी वयल्यान ताजो परिसर एक सुंदर दिसता. खंयच्याय युरोपांतले गांव कशे आसतले तसो हो भाग दिसता. आनी लोकांनी तो मेंटेन केला. रस्ते सामके नितळ आसात, खंयच घाण उडयल्ली ना. फक्त इटानगर भितर येता आसतना आमकां एक सोंचोडो दिश्टी पडलो. तो सोडल्यार इटानगर सामकें स्वच्छ आसा. आनी हांगच्या लोकांक तशें हांगा जे पळय भायल्यान येतात तांकां हो वाठार तसो आवडना, कारण थंडी. दुसरी गजाल, आमचो आगमू कॅडर जो पळय तातूंतलो पयलो जो पळय टप्पो तो अरुणाचल, म्हणटकीर गोंयचेय अधिकारी हांगा येतात आनीक रावतात. आमचे दौलतराव हवालदार आशिल्ले हांगा, आतां बॉस्को जॉर्ज आसात, स्वप्नील नायक हे IAS ते हांगा आसात. हे 3च अधिकारी आमकां हांगा गोंयचे दिश्टी पडटात. पूण खंयचोय जो पळय IAS जाता, प्रोमोटी IAS, ताका ह्या भागांत येवन रावचें पडटा 3 वर्सां तरी. आनीक सगळे फॅमिली पासून पयस, एकूण फ्रेंड्स हांचे पासून पयस. सो तशी जीण हांगची, अधिकारी हांगा येतात, जीण सुखाची ना म्हणल्यार जाता. हो जो पळय कितें भाग आसा तो आमच्या आगमू कॅडराचो एक भाग. म्हणजे अरुणाचल सुरू जाता, अरुणाचल, गोवा, मागीर मिझोराम हो तो पट्टो. आनी गोंयचे जे पळय IAS ऑफिसर जातात तांकां ह्या सगळ्या राज्यांनी आपली सेवा दिवची पडटा. म्हणून जेन्ना पळय हांगा आमी येवपाचें जालें तेन्ना आमी सोदलें, अरे कोण गोंयचे ऑफिसर आसा हांगा. जाल्यार आमकां कळ्ळें की बॉस्को जॉर्ज जो आमचो IPS, ताजे नंतर स्वप्नील नायक आसा. कांय वर्सां पयलीं हांगा दौलतराव हवालदार येवन गेल्ले. म्हणटकीर आमी हांगा कॉन्टेक्ट केलो बॉस्को जॉर्ज हांकां, आनी बॉस्को जॉर्ज आमची बरी वेवस्था केली हांगा. आनी म्हणटकीर आमी तांकां आतां मेळपाक आयल्यात आनी आमी बॉस्को जॉर्जाच्या ऑफिसान बसल्यात. हांव बॉस्को बाब तुमकां, हांव तुमच्या ऑफिसान, हांव तुमकां येवकार दिता अशें म्हणलां, पूण हांव तुमच्या ऑफिसान बसलां. इतलो पयस तूं हांगा आयला, कशें दिसता तुका? फर्स्ट ऑफ ऑल हांव म्हणूंक शकता की एक गोंयकार पळोवपाक आमी आशेतात. सो चोडान हांव म्हणटा चोडान चड देव बरें की तुमी येयले हिंगा आनी तुमकां पळोवपाक आनी तुमचे बरोबर उलोवपाक आय एम रियली हॅपी.
As far as to working here is concerned, naturally Goa is Goa, and you miss your Goa. But Inga Pasun is a challenge, a different culture, different people. But one thing is nice, you know that you are in India because they are very patriotic. So in that aspect, you feel, the marvel of India is so great. Right from the western seas right up to the eastern mountains. I think it's important. अरुणाचल नावच म्हाका आवडलें म्हणजे थोडी ल्हानशी हिस्ट्री सांगता. In 1972, then it was known as NEFA, North East Frontier Agency. And तेन्नाचो पयलूच ताका Union Territory carve केला at the time when Prime Minister Indira Gandhi was there. And ताका ते टायमाचो एक लेफ्टनंट गव्हर्नर आलो KKA राजा. तो त्याने एक चिंतून येयला फ्रॉम संस्कृत अरुणाचल बिकॉज द फर्स्ट रेज ऑफ द सन टचेस this land of India. So it is, in English it is known as the land of the rising sun or the dawn lit mountain. So ते पासून Anchalan, this is the Arunachal, beautiful now. This is a tribal land. Yes, it is more than 80% is tribals. So and there are about 26 major tribes and a number of sub-tribes. So this is the Bhutan. Okay, so this is here is known as Lumla Pass. Okay, this is the international crossing for China. This is known as Bumla Pass. Okay, so this is the entire route you come and you pass through all these places. Then you come here to Dirang. This is to Bomdila, and you get out. Balikpung is the last spot, and then you come into Assam. You travel all the way into Assam, and then again you enter into Arunachal Pradesh, that is Itanagar. And the Chinese had come right up to this place near to Tezpur. And these are the underground activities. Longdin, Tirap, Changlang. These are infested with Naga underground rebels. So these are the only disturbed areas in Arunachal. And आमचे पिलारचे पादरी हिंगा कामाक Pangsu Pass and in this area, Miao area. आयज अशेंच आसा ते डिस्टर्ब Because they are part of Naga. This is Nagaland, ne? Hinga hoiche. This side, yeah. So this is Nagaland. So that's why this is all with Naga influence, and they are demanding that this area should be merged into Nagaland, known as Nagalingam. आम्ही इटानगरच्या सेक्रेटरीटान आसात. तुमकां खरें दिसचें ना ही सेक्रेटरीएट बिल्डिंगेन मुख्यमंत्री बसता आनी ताज्या मुखार एक सुंदर जपनीज गार्डन तयार केलां. सेक्रेटरीएट म्हळ्यार जाणा मंत्री बसतात, अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी धरून बाकीचे सगळे लोक. एक राजकीय केंद्र म्हणजे आमच्या लक्षांत कितें येता ते फायली, ते रेड फीत, हे लाल फितीचा कारभार म्हणटा तुजो, तशें आमच्या लक्षांत येता. पूण सेक्रेटरीएटान भितर सरता तुमी एका गार्डनांतल्यान भितर सरतात आनी एक गार्डन जपनीज गार्डन म्हणून तयार केलां. जपनीज गार्डनान कितें ल्हान ल्हान पूल, बरी सामकी तयार केल्ली कोरी वाखीव रेखीव झाडांची झाडां आनी हें वातावरणूच इतलें सामकें थंड तजेलदार अशें. ताका लागून ल्हान ल्हान झाडां सामकी अशे तरेची फुलां सामकी तांबडी वेगवेगळ्या रंगाची अशी फुलां. मागीर ल्हान ल्हान वजरे, वयल्यान उदक व्हांवत सकयल येता. हे म्हाका दिसता एक आमी नंदनवन म्हणटात न्ही, एका तेंपार बंगळुरांतलें मैसूरांतलें अशे तरेची ती बाग इतली सामकी सुंदर आशिल्ली. पूण आतां खुबश्या जाग्यार अशी तरेची बाग तयार केल्या. हे तर युनीक. जपनीज गार्डन इतले तरेन सुंदर आसूं शकता आनी ते इतले तरेन राखीव करता, ते दवरलं मेंटेन केलां इटानगराक. आनी लोक सेक्रेटरीएट पळोवपाक येतात, सेक्रेटरीएटा मुखावेली गार्डन लोक पळोवपाक येतात. हे खुबशें सुंदर. आतां सगळे सरभोंवतणी ही संबंद दोंगुल्लेचेर ही सगळीं घरां दिसतात. हे एक पळय सामकें आखीव रेखीव हे झाड ल्हानशें झाड, ताचे भोंवती बुद्धाची मूर्त आनी इतले सुंदर तें दिसता. आमी आतां बॉम्बडिला एरियेंतल्या बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीन आसात आनी आमचे बरोबर आसा तांचो हांगा तेनसिंग हो हांगचो एडमिनिस्ट्रेटर. आप हमको जरा हिस्ट्री बता सकते हो इसके बारे में? 1962 के बाद हमारा ये मोनेस्ट्री जो ये नीचे में था. ओह,
नीचे में हमारा छोटा सा मोनेस्ट्री है। तो 1962 में ही वो स्टेप हुआ था। तिब्बत से भाग के यहाँ आके वहीं में किया था हमारे रिमुची ने। अच्छा। वो जो 12 सोना रिमुची ने बनाया था, तो देहांत हो गया। उसके बाद 13 सोना रिमुची आया, तो 13 सोना रिमुची ने इसी को बनाया। तो ये जो 1997 में बन के कंप्लीट हुआ है। तो ओपनिंग जो हमारा दलाई लामा जी ने किया था, दलाई लामा जी ने ओपनिंग किया। इसकी तो अभी फिलहाल हमारा यहाँ में लामा है कि 250 जैसे लामा है। अच्छा। और आप यहाँ पढ़ाते भी हो? जी जी। और ये पढ़ने के लिए स्टूडेंट कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ ज़्यादातर तवांग और वेस्ट कामेंग का ही है। तवांग और वेस्ट कामेंग का ही है ज़्यादातर लामा। और ऐसा मोनेस्ट्री इंडिया में कितना है? इंडिया में तो बहुत होगा। अभी खास करके साउथ में है बड़ा 3 महीने। ये धारवाड़ साइड में है कि मोनगुट। हाँ, हमने देखा है। मोनगुट में बहुत बड़ा है मोनेस्ट्री, टेपुंग मोनेस्ट्री और कंदेन मोनेस्ट्री, 2 बड़ा मोनेस्ट्री है मोनगुट में। उसके बाद जाएगा बालुगुड़ी साइड में, बैंगलोर साइड, मैसूर साइड में सेरा और गोल्डन टेम्पल, वो बहुत सारा मोनेस्ट्री है। अच्छा, एक बताओ, सबसे बड़ा मोनेस्ट्री हमारे पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा किधर है? हम लोग तो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है, 3 माना जाता है। हम तिब्बत में था कि टेपुंग, कंदेन, सेरा बोल की 3 मोनेस्ट्री अभी भी तिब्बत में है। पहले तिब्बत में था, अभी ये लोग पूरा भारत में शिफ्ट हुआ। तिब्बत में भी है, पुराना स्टेट है। फिर भी अभी ये सब साउथ में ही है। सेरा मोनेस्ट्री भी साउथ में है। अच्छा। और टेपुंग मोनेस्ट्री भी साउथ में है, कंदेन मोनेस्ट्री भी साउथ में है। और ज्यादातर दलाई लामा जी कहाँ रहते हैं? दलाई लामा जी ज़्यादातर हिमाचल में ही रहते हैं, धर्मशाला में। धर्मशाला में रहते हैं। गोवा का कौन सा यूनिवर्सिटी है पता नहीं। एक यूनिवर्सिटी है गोवा यूनिवर्सिटी, वही हमारा लोसलिंग मोनेस्ट्री से वो लिंक है। हमारा लोसलिंग का लामा लोग वहाँ गोवा में जाता है, वो यूनिवर्सिटी में जाता है। वहाँ का स्टूडेंट लोसलिंग यूनिवर्सिटी में आके कमेंट है वो लोग, ऐसे चलते हैं। गोवा फॉरवर्ड पक्षा उपरांत आता काँग्रेसीन लेगीत वारग्रस्त पुलीस भरती प्रक्रिया बंद करची अशी मागणी केली। विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आसतना भाजपाचे सरकार पुलीस भरती कशी करूंक शकता असो प्रश्न काँग्रेसीन केला। हे विशीं काँग्रेसीचे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें वेंचणूक आयोगान आनी मुख्य सचिवालया कडेन कागाळ केली। पुलीस भरती बंद केली ना जाल्यार मुंबय उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करतले अशें काँग्रेसीन म्हटलें। कार्नावाल महोत्सवाचो अंदूचो किंग मोमो म्हूण रायाचो एमेलियानो डायस हाची निवड जाल्या। गोंय पर्यटन संचालनालय कार्नावाल समितीन तांची आयज किंग मोमो भुमिका खातीर निवड केली। किंग मोमोच्या भुमिके खातीर समिती कडेन 6 जाणांचे अर्ज आयिल्ले अशी माहिती पर्यटन संचालक मिनिनो डिसोजा हाणें दिल्या। एमेलियानो हो पयलेच फावट किंग मोमोची भुमिका साकारता। आपणाक ही संद मेळोवल्या खातीर ताणें खोस उक्तायल्या। तशेंच कोरोना महामारीच्या काळांत सुरक्षीत रावात, जीण उमेदीन जगात असो संदेश हांव कार्निवलाक दितलो अशें एमेलियानोन म्हटलें। Definitely to keep this tradition going forward, this tradition started long back by ancestors, and I'm really delighted, and I always wanted to come. So this year I made up my mind, and I said, let's give a chance to participate, and I got a chance. Thank God for the Almighty to making this great day happen. The 22nd of February 2022. Selected as the King Momo for this year. So he's from Rai. We had a committee who has actually selected him as a King Momo. कितले लिस्ट असले कितले 6 candidates असले. फायनली एक तो सिलेक्ट. नाव कितें सर? Emiliano P. Dias.
Emiliano Fides. From Rai. पुलीस भरती प्रकरणात मुख्यमंत्री गुड्डुलिसा करपाक लागला. ताणें नोकरी दिवपाचो हावेस दाखोवन पुलिसेन अर्ज केल्ल्या उमेदवारा कडल्यान पयशे घेतल्यात असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतन केला. विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपा हारतली हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक खबर आसा. ते खातीर तो भितरल्या भितर पयशे घेतल्या उमेदवारांच्यो फायली क्लियर करपाक सोदता असो आरोप दुर्गादासान केला. गरज पडल्यार फुडाराक हे विशीं गोवा फॉरवर्ड पक्ष पुराव्या सयत मुंबय उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करतले अशी शिटकावणी कामतीन दिली. ट्वीट केला की पुलीस रिक्रुटमेंट जे इलेक्शना पयलीं चालू आशिल्ले त्या कोड लागतकच ते स्टॉप जाल्ले. आतां आमकां खात्रीला एक सुत्रा कडल्यान इन्फॉर्मेशन आयला की मुख्यमंत्री फोन करपा लायता टॉप पुलीस ऑफिशलांक आनी फायल मुवमेंट करपाचो यत्न चालू जाला की इलेक्शन कमिशनाचें परमिशन घेवन रिक्रुटमेंट करप. जर मुख्यमंत्री म्हणटा 22 येतले जाल्यार तांकां 15 दीस रावपाक कितें जाता आनी एक 15 दिसान रिजल्ट आहा जाल्यार 15 दीस रावंक हांगा कितें जाता. हाचो अर्थ की हांचे सरकार येना आनी हांच्यांनी जे एजंट आहा हांच्यांनी जे पुलीस रिक्रुटमेंटाक पयशे घेतल्यात लोकां कडल्यान. तुमी भोवन पळयात इलेक्शनाक बिचोले तालुक्यान हांव आशिल्लो थंय तुमी प्रत्येक वाड्याचेर विचारात कोण म्हणटा आपल्या कडेन 10 लाख मागले, कोण म्हणटा आपल्या कडेन 15 लाख, आपल्यान 10 लाख दिले. सो अशे तरेचो एक भुरग्यां मदीं एक रोश आसा आनी हो रोश 10 मार्चाक दिसून येतलो. सो हांकां खंय तरी भंय पडला आता की 10 तारखेक रिजल्ट जाल्या नंतर हे पयशे कोणे कोणे घेतले हांच्या घरा कडेन हे भुरगे रातचे पावतले पयशे परते मागपाक. आनी ऑलरेडी आमी आयकलां की पयशे परते मागपाचे सुरू जाला म्हणून. सो ते भंय ते हे जावचे न्ही आनी रिक्रुटमेंट पयशे परते दिवचे पडटले म्हणून बेगीन रिक्रुटमेंट करपा लावप इलेक्शन कमिशनाचे. गो बायलेच्या संबंधा विशीं केरळ उच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निवाडो दिला. गोवा कडेन दुर्लक्ष करीत आपल्याक एका इश्टा कडेन आपली घरकान्न राती उसरां उलयताली. हे विशीं आपणे त्या दादल्या कडेन तिणें उलोवचें न्ही अशें कितलेशेच फावट सांगलें. मात तिणें घोवाचें आयकलें ना अशें याचिकेन म्हटलें. ह्या प्रकरणाचेर बारकायेन अभ्यास केल्या उपरांत न्यायालयान लग्न जाल्ल्या जोडप्यां मदीं बायलेन दुसऱ्या दादल्या कडेन सेगीत राती उलोवप रावप समा जायना अशें म्हटलें. जाल्यार बायलेन तिचेर घोवान केल्ले आरोप न्हयकारल्यात. ह्या जोडप्यान ह्यान पयलीं 3 फावटी घटस्फोटा खातीर न्यायालयांत अर्ज केल्लो. हे विशयाचेर आनीक उजवाड घालपाक आमच्या वांगडा आसात एडवोकेट अक्षता भट, पुराणीक दोतोर. तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. दोतोर, म्हाका सांगात तुमकां कितें दिसता ह्या सगळ्या घडणुकीचो आनी केरळ उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याचो समाजाचेर कितें परिणाम जातलो? ही केस अशीच दुसऱ्या खंयच्या केसीक लागतले असो ताजो अर्थ जायना. तर त्या केसीचो फाटलो जसो हांवें सांगलो की ही म्हणजे ही एक्च्युअल केस आशिल्ली आनी असो निर्णय दिलो. सो त्या प्रमाणे खंयच्या केसीक लागता ताजे प्रमाणे निर्णय आसता किंवा ताजो इम्पॅक्ट जाता त्या दुसऱ्या केसीचेर. पण जर आमी एज अ सोसायटी म्हणून जर आमी विचार करपाक गेले आनी जर म्हजें मत जर विचारता जाल्यार आमची जी सोसायटी आसा, इंडियन सोसायटी जी आसा ती भायल्या देशा भशेन किंवा वेस्टर्न देशा भशेन न्ही की बायल किंवा घोव इदर स्पाउस म्हणटा की ना म्हाका तुज्या बरोबर रावपाचें ना आनी हांव वेगळें वता अशें हांगा जायना. आमी मॅरेज म्हणजे जे लग्न आसा तो म्हणजे आमच्या धर्मान, हिंदू धर्मान तरी तो एक संस्कार अशें मानतात. आनी कॉन्ट्रॅक्ट असो तरी तो विचार तरी जायना किंवा म्हाका नाका जाल्यार हांव उठून चल्लें अशें तरी ना. सो कांय ग्राउंड्स असतात ते ग्राउंड्साचेरच डिवोर्स किंवा सेपरेशन हे मंजूर जाता. मॅरेज ऑर एनी रिलेशन जे आसा ते बेस्ड ऑन ट्रस्ट अँड म्युच्युअल रिस्पेक्ट. आमी जर हे जेंडर रिव्हर्स सुद्दां केलें जाल्यार सुद्दां हीच सिच्युएशन आसतली की जर घोव जर रातच्या वेळाचेर एवरी डे आणि परत जर दुसऱ्या एका बायले कडेन जर फोनार उलयता जाल्यार ऑब्वियसली ते खंयच्याय बायलेक म्हणजे बायलेक आवडचेच ना की आपलो घोव अशे तरेन दुसऱ्या बायले कडेन फोनार उलयता.
सेम गोज टू इन दिस केस की जेन्ना बायल जर रातच्या वेळाचेर लेट नायट्स और दिसाक 10-15 फावटी जर दुसऱ्या एका दादल्याक फोन करता आणि डेली जर ती फोनार उलयता जाल्यार ऑब्वियसली खंयच्याय घोवाक आवडचें ना आणि हातूंतल्यान एक जो ट्रस्ट इश्यू आसा तो हालतलो. सो जो लग्नाचो मॅरेजीचो जो आधार आसा, जो बेज आसा, फाउंडेशन आसा, ते ट्रस्ट आसा, विश्वास आसा, म्युच्युअल रिस्पेक्ट आसा. जर घोवान जेन्ना सांगलें की म्हाका हे तुजे अशे तरेन दुसऱ्या दादल्या बरोबर रातच्या लेट उलोवप आवडना, जाल्यार घोवाच्या फिलिंग्साक रिस्पेक्ट करप इज बायलेची रिस्पॉन्सिबिलिटी, बायलेची ड्युटी. अँड सेम गोज टू म्हणजे वायसा वर्सा जेन्ना आमी जेंडर जर आमी ऑपोजीट केले जाल्यार सेम गोज टू दॅट. सो हातून सोसायटीचेर तसो कितें परिणाम जावपाचो म्हाका तरी दिसना, कारण हेच तर आमी आमचो कायदोय हेच सांगता आणि आमचे संस्कारूय हेच सांगतात. तर इश्यू खंय जावपाक शकता की जर फाल्यां कोण अशें म्हणूंक शकता की घोव कोण आपणाक सांगतलो की तूं फोनाचेर उलयनाका दुसऱ्या दादल्या कडेन आनी तें म्हाका आवडना म्हणजे कितें, किंवा घोव बायलेक वॉर्निंग दिता, ताका कोणें हो अधिकार दिलो बायलेक वॉर्निंग दिवपाचो, अशें जर आमी जर विचार करपाक वचत जाल्यार येस थंय मागीर डिस्प्यूट जातले. पण जर परिस्थिती जर समजून घेतली जाल्यार डिस्प्यूट जावचे ना, कारण खंयच्याय रिलेशनशिपान ट्रस्ट अँड म्युच्युअल रिस्पेक्ट हाजे शिवाय ते रिलेशनशीप मुखार वचपाक शकना. तर दोतोर तुमकां ह्या बद्दल आमकां म्हायती दिवपाक देव बरें करूं म्हणटा. तर आतां पळोवया आमच्यो फुडल्यो खबरो. मये वाठारांतल्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळना जाल्यार मेनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी अखिल भारतीय शेतकार सभेंत कॉमरेड जतीन नायक हाणें दिल्या. मयेच्या शेतकारांक न्याय मेळपाक जाय, ना तर रस्त्यार येवपाक वेळ लागचो ना अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. जतीन नायक आनी कॉमरेड विक्टर ब्रागांचा हांच्या फुडारपणा खाला तशेंच निवेदन शेतकारांच्या वतीन मंगळारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत दिलें. हेजेर सरकारान निर्णय करचो आनी शेतकऱ्यांक ही माती ही वयर गेल्ल्या कारणान आमची शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा आनी पडींग पडलेली आसा. तेन्ना ही नुकसाण भरपाई कितें आहा पळय ती बेगीनच्या बेगीन ह्या शेतकऱ्यांक मेळोंक जाय आनी ही केस बीन आहा ती बेगीन निर्णय जावंक जाय आनी ह्या शेतकारांक सगळ्यांक न्याय मेळोंक जाय. आनी खूब इश्यू आहा जे शेतकार आनी एग्रीकल्चरान जे आमचे आसा जमनी खातीर तांकां सबसिडी आनी कितें सगळी बंद जाल्ली आसा. फॅसिलिटी आनी कितेंच मेळना. एग्रीकल्चर ताका लायट सुद्दां घेतले आयज एग्रीकल्चराची लायट सुद्दां मेळना फ्री सबसिडीचेर. तेन्ना सरकारांचेर इल्लिगल ट्रान्सपोर्टेशन हो आहा ताका सपोर्ट करचो न्हू आनी मयाकारांक हितून कांयच फायदो ना. आमी धूळ खाता थंयसर आनी हे ट्रान्सपोर्टेशन करता, आमकां हेजेर कांयच फायदो ना. तेन्ना हे शेतकऱ्यांक बी सगळी नुकसाण भरपाई बेगीनच्या बेगीन दिवची आनी इल्लिगल ट्रान्सपोर्टेशन तो बंद करचो. आनी हेच्या फुडें जर समज तेंच्यांनी करूंक प्रयत्न केलो जाल्यार आमी सगळे रस्त्यार येतले. हीच आमी आउट गोईंग गव्हर्मेंट जो आसा तेंचे आतां तर तांकां आतां कसलोच रायट उडोवंक ना मायनिंग चालू करून दिवपाक म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन चालू करून दिवपाक. जर जातलें जाल्यार तो फुडलो गव्हर्मेंट 10 तारीख जावन कोण येतलो ते करूंक शकता. सद्याच्या गव्हर्मेंटान हे सगळे सीज करूंक जाय. दुसरो मुद्दो, आमी मयेचे शेतकार मायनिंग थंय स्टार्ट जायत जाल्यार आमी सगळे येवन रस्त्यार आडयतले आनी पुलिसांनी जर आडोवंक वचत जाल्यार आमी पयले म्हणटा FIR फायल करतले आनी ती FIR पुलिसेचेर आसतली. हे निवेदन दिवपाक आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक गेल्ले. मंगळारा दिसा गोंय विद्यापीठान विज्ञान संवत्र पुज्यतीच्या कार्यावळीचें उक्तावण सकाळच्या 10 वरांचेर जालें. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे दोतोर प्रदीप सर मुकादम आनी हेर वांगडी हाजर आसले. 16 ते 23 मेरेन ऑनलायन सर्त आयोजीत केल्ली. तशेंच तांच्यांनी घरगुती आनी विज्ञानाक उपेगांत पडटा तशें प्रदर्शन आयोजीत केल्या अशें प्रदीप सर मुकादमान सांगलें. जाल्यार 28 तारीख मेरेन हें प्रदर्शन चालू आसतलें. विज्ञान सर्वत्र पूज्यते हे जे एक्सपो आसा ताज्या संदर्भान थोडीशी आमकां म्हायती दियात. विज्ञान सर्वत्र पूज्यते हो जो केंद्र सरकारचो विज्ञान प्रसार ह्या शृंखले अंतर्गत जो कार्यक्रम आसा तो गोवा युनिवर्सिटी एक ताचें म्हत्वाचें सेंटर आसा देशा भितर
आनी म्हाका उमेद जाता की आयज अशा दिसा तांच्यांनी विज्ञान सगळ्यां पर्यंत पावचें म्हणून वेगवेगळ्या लोकांचे लेक्चर्स दवरल्या. इतलेंच न्ही तर तांच्यांनी एक्झिबिशनूय दवरलां आनी जे एक्झिबिशना भितर गांवां जे कोण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा किंवा विज्ञानाचेर काम करपी लोक आसा आनी इतरत्र विज्ञान आधारीत ज्यो एक्टिविटी जाता तांचो एक्सपो आसतलो. आनी म्हाका दिसता ही खूब बरी सुरवात, कित्याक सगळ्यांक पर्यंत विज्ञान व्हरप आनी विज्ञान हो सगळ्यांचो विशय करप आनी एक सिटीजन सायन्स इनिशिएटीव ह्या संदर्भान फक्त विज्ञान न्ही, विज्ञान एज वेल एज तंत्रज्ञान म्हणजे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी फॉर ऑल आनी सगळ्यांचो विशय जावचो असो एक म्हत्वाचो कार्यक्रम आसा. आनी म्हाका दिसता हाचें स्वागत करपाक जाय, कित्याक सगळ्या गांवांतल्या लोकां खातीर, त्या नंतर शहरांतल्या भुरग्यां खातीर आनी वेगवेगळ्या स्तरांतल्या लोकां खातीर हो कार्यक्रम आयोजीत केला. आमचे एन्शियंट सायन्स जे आशिल्ले ते सायन्स आनी आतांचे सायन्स हातूंत डिफरन्स कितें आसा? सायन्स तेच, शास्त्र हो शब्द तेन्नाय शास्त्रच म्हणटाले, आयजूय ताका शास्त्र म्हणटा. आतां ताका चड साधन सुविधांची उपलब्धता जाल्या, ताका लागून जे कांय सिद्धांत पयलीं मांडिले ते सिद्धांत खुबशे सिद्धांतांक आतां सायंटिफीक वॅलिडेशन करपाक आमकां संदी जाल्या. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा की हळद ही खंयचे प्रकारे एंटीबायोटीक अशें पयलीं पसून ताचो वापर चालू आसा, पूण भितरलो खंयचो एक्झॅक्टली घटक तो कितल्या प्रमाणान मेळटा. फॉर एग्जाम्पल क्युरक्युमीन ताची पर्संटेज कितें मेळटा हें आयज विज्ञानाची प्रगती जाली कारणान आमी तातूंतली एक्झॅक्ट पर्संटेज काडपाक शकता किंवा ताचो फर्दर वॅलिडेशन करून तितलोच एक्टीव कंपोनंट काडपाक शकता. होच फरक पडला. आनी इतलेंच न्ही तर आमची जी समृद्ध परंपरा आनी जे पयलींचे गुरुकूल पद्दतीन आयिल्लें ज्ञान आसा, जे लोकां भितर आसा, लोकांच्या म्हणजे सांस्कृतीक परंपरे भितर आसा, हाका फर्दर वॅलिडेट करप हो एक खूब मोठो परिणाम किंवा खूब मोठी संदी आमकां मेळ्ळ्या आधुनीक तंत्रज्ञान आनी विज्ञानाच्या विकासा खातीर. पूण ती एकूच प्रथा आसा, आतां फक्त तें ऑब्जेक्टीव जालां, ताका आनी चड डीप आनी चड सर्वव्यापी करपा खातीर हो असो यत्न आसा. आमच्यो खबरो अश्योच चालू आसतल्यो, त्या म्हणसर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पूण तुमी खंयच वचूं नाका, पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. स्पेशल भुरग्यांचो समाजान आस्पाव करचो असो संदेश दिवपाक अंदू कार्निवलाक 2 सुवातीन फ्लोट घातलेले अशें डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवाचो अध्यक्ष एवेलिनो डिसा हाणें पणजे जाल्ल्या कार्निवल बसकेंत सांगलें. मंगळारा ही बसका पणजे कार्निवल अध्यक्षांनी घेतलेली. ह्या बसकेक फ्लोटाचो वांगडी हाजीर आसलो. कार्निवल कमिटीचे मिटींग आसलेले, जे कोण सगळे फ्लोट घालतले पणजेचे कार्निवलाक. तर आमची ऑर्गनायझेशन डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा आमी फ्लोट घालतले कार्निवलाच्या हितून टू प्रमोट इन्क्लुजन. जे कोण डिसेबल्ड आसा तांकांय समाजान भितर घेवपाचे लोकांनी हे संदेश दिवपाक आमी हे फ्लोट घालतले. आनी आमी पणजे आनी मारगांव हे 2 दिसाचे फ्लोट घालतले. बांबोळी मानसोपचार संस्थेन 45 दुयेंतींक मजत कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्यात. तातूंतले 87% उमेदवार 70 तालुक्यांतले आसतले. तशेंच ह्या नेमणुकीचो बेकायदेशीर आसात असो दावो 2 तरणाट्यांनी केला. ही पुराय प्रक्रिया रद्द करची अशी मागणी ताणें मुंबय उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या. तिची दाखल घेवन खंडपीठान नेमिल्ल्या सगळ्या 45 उमेदवारांक आनी हेर कांय जाणांक नोटीस धाडला. पालक फक्त भुरग्यांक शाळेंत पावोवपाक शकतात. दीसभर पालक शाळेंत भुरग्यांक वांगडा रावपाक शकनात. शाळेंत गेले उपरांत भुरग्यांची जापसालदारकी ही शाळा वेवस्थापनाची आसतली. कोरोना मार्गदर्शक तत्वांक शाळेंत पाळो दिवप म्हत्वाचें. ताका लागून आपली जापसालदारकी पालकांचेर फाफुडपी शाळा वेवस्थापनाक शिक्षण संचालकाक योग्य समज दिवची अशी मागणी शिवसेनेचे राज्य मुखेली जितेश कामत हाणें केल्या.
म्हणून आय विल सेंड टू अटेंड फिजिकल क्लासेस इन स्कूल एट माय ओन रिस्क अशा तरेचे लेटर हे स्कुलांनी स्वताहून धाडिल्ले आसा. जर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जर तांकां कितें नोटिफिकेशन धाडलें आसत जाल्यार हांव प्रसार माध्यमां समोर आनी प्रसार माध्यमां मार्फत एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता की तुमी जर अशें परिपत्रक काडलां की अशा तरेचो कन्सर्न पेरंट्सा कडल्यान घेवचो जाल्यार आमचो ताका आक्षेप आसा शिवसेनेचो आनी आमी मागता डिपार्टमेंटा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हे जे तुमी नोटिफिकेशन काडला ते फाटीं घेयात. म्हणून म्हाका दिसना की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान अशें परिपत्रक घाला कारण खंयच अशी ताजी नोंद ना. जर खंयचे स्कूल अशें कन्सेंट लेटर फोर्सेबली घेवंक सोदता जाल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें काम आसा, तांची ड्युटी आसा की प्रत्येक स्कुलाक सर्क्युलर धाडचे की अशा प्रकारचे कोणेच कृत्य करचे न्ही. कित्याक पेरंट्स हाच्या खातीर भिल्ले आसा. म्हाका खूब जाण पेरंट म्हणटा की आज आमी अशें लेटर सायन करूंक शकना कारण आमी कितें भुरग्यां बरोबर वचून स्कुलाक बसूंक शकना की वचून आमी सायडीक बसल्यान गायड केले की भुरगे मास्क घालता काय ना, सोशल डिस्टन्सिंग पाळटा काय ना. म्हणून ही जी ड्युटी आसा आनी हे जे सगळे आमी SOPs म्हणटा हे स्कुलान पाळपाचे आसता. पेरंट स्कुलान येवन हे पाळूंक शकना. म्हणून अशें परिपत्रक काडप हे चूक. सोमारा दिसा बांदोडा रामनाथाच्या वाठारांतली रामनाथ देवाचो उत्सव व्हडा उमेदीन जालो. ह्या दिसा देवाची पालखी आख्ख्या वाठारांत भोंवडायतात. उपरांत देव रामनाथ, श्री सातेरी, श्री कामाक्षी ह्या तिनूय देवांक सांगोडान बसून तळ्यांत भोंवडयता. ह्या सांगोडाक लोकांची खूब गर्दी आसता. देवाचो सांगोड पळोवपाक पयशिल्ल्यान देवाचे भक्त येतात. हो सांगोड रातच्या 9 ते 10:30 मेरेन सुमार 1.5 वर चलता. कर्नाटकांतल्या शिवमोगा शारांत हर्ष ह्या तरणाट्याची आयतारा राती हत्या जाली. तो बजरंग दलाचो कार्यकर्तो अशें कळटा. सोमारा दिसभर शारांत निर्देशकांनी चालू आसलेले. ह्या प्रकरणांत 3 अटक केल्या. कर्नाटकाचे गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र हाणें सांगलें हिजाब वादा कडेन ही घडणूक संबंदीत ना, पूण आमकां कसलोय निश्कर्श काडटना तपासांतल्यान कितें भायर सरता ताची वाट पळोवपाक जाय. दोगूय दुबावीत थळावे आसात. मजगती केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हाणें घडणुकेची NIA तपास करपाची मागणी केल्या. भाजप आमदार रेणुकाचार्यान ही घडणूक हिजाबाक लागून घडल्याचें सांगलां. देशभरांतल्या वरिश्ठ भाजपा फुडाऱ्यांनी हे घडणुकेचो निशेध केला तर कांय जाणांनी हिजाब वादाचो तो बळी थारला अशें ट्वीट केलां. पणजी कुचिरा शाळेत नवे ट्रॅफिक कायदे लागू केल्ल्यात. BSNL पार्किंग आनी नवे पार्किंग अशे शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर पार्किंगाक वेगळ्यो सुवातो उपलब्ध केल्यात. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर ह्यो नव्यो सुवाती शाळेच्या मुख्य अध्यापकाची तशेंच कचेरीची परवानगी घेवन पार्किंग कायदो लागू केला. भुरगीं आनी पालक हो कायदो पाळटलीं असो विस्वास येरादारी पुलिसांनी उक्तायला. What we have decided is that the circulation plan for the Kujira complex will be like the people who are coming from Panjim side, Santacruz side, they will be taking the highway. After the stadium gets over on the left side, so there is a road going to BSNL parking. So they are going to come inside the BSNL parking. There is an ample of new parking space which has been created by the government. So they are going to park their vehicles over there. The children are going to be dropped here, there at the parking, and from that parking lot to the respective schools and colleges that the child is going to go. This is one thing. Secondly, the buses which are getting the children, they are also going to come to the BSNL parking, park inside the BSNL parking lots. The school children are going to alight over there and they are going to go to the respective schools. This circulation plan we have
decided in consultation with the school management, also some authorities, and I hope the children and the parents are going to follow this. All this we can say that we have done it in the interest of the children who are going to the school. Today you can see we have tried this new fashion of traffic circulation, and I feel a lot of kids and a lot of children are finding it easier to cross their school, come to their school. The paths are clear, and this is a new way we are looking forward for this new Kujira school complex. मोपा विमानतळा कडेन वचपी रस्तो करपाक बेकायदेशीर जमीन घेवन झाडां कापप चालू आसा. वारकण पंचायतीन हस्तक्षेप करून ही कत्तल आडावची अशी मागणी करीत शेतकारांनी काल मोर्चा काढलो. मात पंचायतीन कोणूच नासलो. सचिव जापो दिवंक शकलो ना. त्या रस्त्या विशीं पंचायती कडेन कागदां ना अशें सचिवान सांगलें. लोक सगळे आम्ही मेळून विचारूंक येयले पंचायतीन सरपंच आनी इन्फॉर्मूय केल्ले सकाळीं की आमी तुमकां मेळपाक येवपाचें आहा म्हणून. इन्फॉर्मूय करून आमी जेन्ना पंचायतीन येयले तेन्ना सरपंच ना आनी पंचायत बॉडी कोणूच मेंबर ना. एक सेक्रेटरी आसलो. सेक्रेटरीक त्या प्रोजेक्टा बद्दल त्या रोडा बद्दल जर कितें विचारलें जाल्यार तेका म्हणटा तो आपले एज पर म्हणटा आपले नॉलेजी प्रमाणे हांगासर तशें इन्फॉर्मेशन कांयच ना म्हणटा. पूण ह्यान पयलीं तेणी जायतें इन्फॉर्मेशन अशें दिलां की भितरूच सगळें आसलेल्या भशेन दिसता पंचायत. पूण आतां म्हणटा ते सरपंच पळय आहा न्हू त्या सरपंचा कडेन उलयता, पंचायत बॉडी कडेन उलयता आनी बेगिनांतल्यात बेगीन तुमकां कितें तें डिसिजन आमकां डिसिजन नाका म्हटलें. आमकां डिसिजन दिवच्या पयलीं तें थंय स्टॉप जावंक जाय. आनी जर स्टॉप जायना जाल्यार फुडलें कितें प्रोसेस आहा ते आमी पंचायत बॉडी जावं सेक्रेटरी बरोबर रावन आमी ते फास्ट एक्शन घेवन ते स्टॉप जावंक जाय काम अशें मागलां. पूण आतां तेणी आयज नाल्यार फाल्यां सरपंचाक इचरोवन सांगता म्हणून सांगला. पूण जरी ना सांगले जाल्यार आमी परत येवन सेक्रेटरीक परत विचारून ते जायना जाल्यार तेंचे कितें आन्सर आसतले. आनी लोकशाही पद्दती प्रमाणे पंचायतान जर आमी तांकां निवडून दिता आनी त्या निवडलेल्यांचें कार्य कितें आसता आनी ते जर लोकां वांगडा रोवचे ना जाल्यार तेंचो जागोय दाखोवन दितले आमी हेन फुडें इतलें सांगता. साळावलींत उदका पुरवण 23 आनी 24 तारखेक निर्बंधीत आसतली. साळावली उदका पुरवण येवजणेच्या शेळपे जलाशयाच्या मुखेल गेटीची ताकतिकेची दुरुस्ती तशेंच शेळपे जलाशयाची नव्या सांजे जल वाहिनीची अंतर्गत जोडणी ही कामां 23 फेब्रुवारी दिसा सकाळी 9 ते राती 9 या वेळेंत करतले. देखून 23 आनी 24 फेब्रुवारी दिसा सांगे, केपें, शाश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांनी सडावलेंतल्यान जावपी उदका पुरवण निर्बंधीत आसतली अशें साबांखा उदका पुरवण खातें 22च्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कळीत केला. लोकांच्या गैरसोये बद्दल दिलगिरी व्यक्त केल्या. म्हापशागिरी महामार्गार सोमारा राती एका वांगडा 4 गाडयांचो अपघात जालो. अपघातान गाडयांक बरेच लुकसाण जालें. कोट्यांनी रुपया मोडून बांदलेल्या ह्या महामार्गार अजूनय लायटी घातलेल्यो नात. टिकलो पंपा कडेन हो अपघात जालो. एका मिनी पिकअपचेर एका फाटल्यान 3 गाडयो आपटल्यो. ह्या रस्त्याक बेगोबेग लायटी घालपाची मागणी लोक करतात. हांव शेखर नायक उलयतां. हांव आतां तिकल्या पंपा कडेन आहा पर्वरी. थंय आतां 4 गाडयांचो एक्सिडंट जाल्लो आहा. एक हांगासर ती मिनी ट्रक आहा तेजेर एकल्यान फाटल्यान मारली गाडी पयलीं. मागीर तेजे फाटल्यान आनी एक गाडी आसली तेजेर दुसऱ्यान फाटल्यान हाडून मारली. अशें आतां हें हायवेचेर एक्सिडंट जाल्लो आहा. कोणाक कांय जावंक कोण इंजरी ना. फक्त गाडयो डॅमेज जाल्लेल्या 3 गाडयो डॅमेज जाल्लेल्या. ती फुडें आहा मिनी ट्रक आहा तो तेका व्हडलें कांय जावंक ना कित्याक फाटल्यान तेजे लोखणाचें आहा पीस तेजें. आतां हांगासर लायट ना पळय. हांव येयलो तेन्ना लायट आसलेली म्हण आतां लायट गेले. आतां इतलें डेंजरस आहा की हांगासर कोणूय दुसऱ्याचे हाडून फाटल्यान मारूंक शकता. कितें आतां अर्जंट जालें एक्सिडंट जावन कितें. मडगांव एका 4 चाकी गाडयेक उजो लागलो. गाडी आख्खी लासून गोबर जाली. सांजे 7:30 मडगांव सकयल बाजारांत मुखेल रस्त्याक एक गाडयेक उजो लागलो. ह्या उज्यांत इंडिका गाडी पुराय काबार जाली. गॅबी फेर्नांदीस हो गाडयेचो धनी साल्वार जालो. उजो पालोवपी दळाचे जवानांनी पुराय यत्न करून पासून गाडी पुराय पेटोवन काबार जाली.
उजो पालोवपाक एक बांबोचो उपेग केलो. मार्चाचे 10 तारखेर विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो. हे फाटभुंयेर गोमंतक दिसाळें आनी गोमंतक टीव्हीन मतदारां खातीर कोण बनेगा आमदार हे खासा सर्तीचें आयोजन केलां. वेंचणूक येवपी आमदाराचो अचूक अदमास सांगपी मतदारांक 1 लाख रुपयांचो घरांत उपेगी येवपी 50,000 रुपयांचो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आनी 25,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आनी उत्तेजनार्थ बक्षिसां आसतलीं. हे सर्तीची जायरात सोमारा 21 फेब्रुवारीच्यान 10 दीस जातली. ह्या प्रवेशिका 7 मार्च मेरेन गोमंतकाच्या कचेरेन हाडून दिवच्यो पडटल्यो. तर आमची बुलेटिन हांगासरूच काबार जाता. हांव अलिशा मेनेझेस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. पूण तुमी खंयच वचूं नाका आनी खंय खबरो मेळोवपा खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.